पण एक गजाल हांव तुमकां सांगता की जर अशा म्हणजे जर अशा वृत्तीक जर सरकार किंवा पक्ष पाठिंबो दिवपाची जर मानसिकता आसत जर जायत न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या म्हणजे जर ह्या पदाचेर रावन सुद्दां जो आसा न्ही त्या पोस्टाची शान एखाद्या सरकारांतल्या मंत्र्याक किंवा मुख्यमंत्र्याक जर हांव खंयच्याच कोणाचें हें करिनासतना जर शान सांबाळून दवरता आनी त्या पदाक जर शान दिवपाची मान सन्मान दिवपाचो आसत जर जायत न्ही जाल्यार गरज पडली आसत जर जायत न्ही मान सन्माना खातीर किंवा गोंयच्या जनतेच्या हाचे खातीर आसा न्ही ह्या सभापतीच्या पोस्टाचेर सुद्दां हांव रेजिस्ट्रेशन दिवंक म्हाका कळटकच फोन केलो ताका अभिप्रायाक आनी हांवें ताका सांगलें की कित्याक हें जालें तो म्हणपाक लागलो आमी बसुया आनी म्हणलें उलोवया न्ही ते बसून उलोवन कितें आहा तें क्लियर करुया आतां खंयच्याक लागून कितें जालें तें आय डोंट नो कारण हांव मरे आसा महाराष्ट्रा इलेक्शनाक ताका म्हणलें हांवें 18 तारीख प्रचार सोंपता 19 तारीख हांव गोंयांत येतलो तेन्ना आमी बसून चर्चा करुया सीएमा कडेन बसुया आनी मागीर हांवें मुख्यमंत्र्याक फोन करून सांगलें कितें एक्झॅक्ट मातशें तुवें उलय कितें जालां पळय तो हांगा गोंयांत आसा न्ही मागीर म्हाका दिसता तेचो सकाळीं फोन आयलो म्हाका की आज राती आमी उलयल्यात म्हणून तेचे कडेन आपूण हांवें म्हणलें ताका कितें सभापती की हांव पर्सनली आमी उलोवया पदार तें जायना न्ही रे कितें एक्झॅक्ट कारण कितें तरी प्रॉब्लम आसतलेंच न्ही तशें उलयलो म्हूण कितें जें आसा पण तें कितें आहा तें आमी उलोवन सोल्युशन करुया न्ही ताचेर पळया कशें आसा हांव जो पर्यंत ताचे कडेन पर्सनली उलयना तो पर्यंत हांव कोणाचेर कशें म्हणटलो तो कोणाक लागून कितें जालें कितें तरी जालां हें नक्की न्ही तो कितें तरी उलयलो त्यामुळे कितें जें आसा विशय तेचेर उलोवया आनी सोंपोवया विशय फुडल्या हातून आमी मेळोन आमी तो चर्चा करूया. ओके ओके